पद्मश्री विभूषित धर्मभूषण नमोस्तु लक्ष्मी धर्मभूषण शांति दूत पद्मश्री विभूषित सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की फॉर युनिव्हर्सल पीस या दुबईच्या ऑर्गनायझेशनाकडून आमच्या या इंटरनॅशनल पीस डेच्या दिसा ग्लोबल पीस अवॉर्ड हो आमच्या या गोंयाक मेळ्ळलो आसा. म्हाका आनंद दिसता की आमची ही गोंयची भूमी सगळी कडेन तुमी पळयता आसतले की सगळ्या धर्मांतले लोक आमी बऱ्यापैकी ह्या गोंयाचे जे एक्झिस्टन्स आहा ते मेनटेन करता आणि आयज जे कार्य आमचे चल्लेले आसा ते कार्य देश विदेशांत एक्सेप्ट करतात आणि त्याच खातीर ह्या संस्थेन हो पीस अवॉर्ड जो आसा तो दिला. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयज आमी पळयता की सगळी कडेन बऱ्याच ठिकाणी ही जी अशी जी युद्ध सदृश अशा ज्या गोष्टी घडटात थंय खऱ्या अर्थाने आमी सगळ्यांनी आमचो हो कल्चर जो भारताचो आसा तो पावोवपाची गरज आसा. बऱ्यापैकी आमी जर सगळ्या पीस लवर लोकांनी जर ह्यो गोष्टी जर समजा सगळी कडेन पावयल्यो जाल्यार सगळे एक एकट्यान जर समजा प्रयत्न केले तरी सुद्धा जगार आणि आमच्या आजूबाजू शांती निर्माण जावं शकता. आणि सगळ्या धर्मातले लोक असो किंवा सगळ्या पंथातले लोक असो सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आसता की आमी सगळे देवाक मानपी लोक आणि देवाचेर जर आमचो विश्वास आसा भरोसा आसा तर आपणहून आमकां समोरचो मनीस जो आसा तो बरोच दिसपाक लागता आणि ऑटोमॅटिकली त्याचो परिणाम जो आसा पळय तो समाजाचेर जाता. म्हणून सगळ्यांनी देवाचेर विश्वास दवरून समाजान शांती निर्माण करपाचें काम जे आसा तें करपाक जाय. आणि आनंदाची गजाल ब्रह्मेशानंद स्वामी आणि तपोभूमी हांचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब व्हडलें आसा. हांव ह्या तपोभूमी कडेन आमचे पयलींचे स्वामी आशिल्ले ब्रह्मानंद स्वामी तेन्नाच्यान हांव तांच्या थंय तपोभुमीचेर वचपी म्हणजे तांचे कडेन लागींचे संबंध. आतां ब्रह्मेशानंद स्वामीचे कडेनूय म्हजे लागींचे संबंध आनी ताका लागून हांव तांचें सगळें कार्य लागींच्यान पळयलां. म्हणजे महिला पंडीत हे पयले खेपेक ताणें लोकांक दाखोवन दिलें. म्हणजे वडाची पुनव करता थंय बायलो हें करतात पंडिताचें काम करतात. हे रेअर केस पूण ताणें सक्सेसफूल करून दाखयलें. भुरग्यांक कितलेशे भुरग्यांक दिक्षा दिल्या. म्हणजे अशें वेगळे वेगळे तरेचें काम समाजा भितर ते करतात आनी तांचें अभिनंदन करता की म्हाका दिसता तांकां हाजे पयलीं पद्मश्री मेळ्ळ्या आनी ह्या खेपे पीस फावंडेशन मेळ्ळा. पीस फावंडेशनाचे इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा एम्बेसेडर ऑफ पीस. म्हाका दिसता तांचें काम आसा तें अत्यंत म्हत्वाचें अशें आनी तांचें काम पळोवन लोकांनी तांकां फॉलोअप करपा जाय अशें म्हाका दिसता. आमचे गोंयच्या तपोभुमीचो आमचो स्वामी ताका एक अवॉर्ड मेळ्ळो आसा आनी तो बीन आमचे दुबय आनी एक मोठेपण आमकां कित्याक जो अवॉर्ड मेळ्ळो आसा तो फक्त आमकां जो ग्लोबल पीस अवॉर्ड म्हणून मेळ्ळो आसा. आनी एक मॅसेज आख्खे देशभर गेलेले आसा की आमचे जे पीस आसा की गोंयांसून मेळिल्ल्या कारणान एक मॅसेज दिला की आमची युनिटी आनी हे सगळे आमचे स्वामीन जे कार्य करून दाखयलेलें आसा आयज सगळ्या लोकांक आख्खे गोंयच्या लोकांक तशें देशाच्या लोकांक वांगडा घेवन तो चल्लेलो आसा. आनी जेची जी सोशल कार्य आसा बाकीचें जें कार्य आसा तेज्या लागून आयज ताका तो अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तेज्या लागून हांव म्हणटा की आमी गोंयकार सगळे जाण भाग्यवान आसा कितें आमकां एक गोंयकारांक एक मोठेपण एक गोंयकारांचो एक रिस्पेक्ट कितें दुबय असल्या देशांसून आमच्या मुद्दाम हे स्वामीक आयज अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तेज्या लागून खरेंच आमी मनानसून एकदम गोंयकार जावं बाकी सगळे आमी एकदम खुशाल आसा.
अभिमानाची गोष्ट आसा की पयले पद्मश्री आनी आज खंय तरी आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर तांकां ग्लोबल पीस एवॉर्ड पळय दुबय मेळ्ळा आज ते आमचे मदीं आयले. खरीच अभिमानाची गोष्ट आसा कित्याक पयलीं तांचें कार्य जें आशिल्लें तें आमी सगळे गोंयांत जाणा आशिल्ले. पद्मश्री मेळटकूच राष्ट्रीय पातळीचेर पसून तांचे कामाची दखल घेतली गेली आनी आज खंय तरी तांचें काम पळोवन आज आंतरराष्ट्रीय समुदाय जो आसा तांणी पसून तांकां रिकॉग्नायज केलें आनी तांकां इंटरनॅशनल पीस एवॉर्ड दिलो. त्या खातीर हांव सगळे गोंयकारांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करतां आनी जे स्वामीजींचें आज कार्य आसा तपोवन वयल्यान जें चालू आसा सगळे गोंयकारांक ते घेवन ते फुडें आज वतात, सगळ्यांक एकठांय दवरतात, सगळ्यांक जोडून दवरल्या. अशेंच तांचें कार्य हाजे फुडें हाज्या मोठ्यान जातलें आनी जे हो एवॉर्ड मेळ्ळा ती खंय तरी स्फूर्ती आज सगळ्या गोंयकारांक मेळटली आनी खंय तरी एक पीस एवॉर्ड जो मेळ्ळा ताच्या खातीर आमी सगळे गोंयकार नावाजलेले आसात आमी पीस लवींग पीपल म्हणून. सो योग्य मनशाक म्हाका दिसता योग्य एवॉर्ड मेळ्ळा आनी स्वामीजीचें कार्य अशेंच फुडें हाज्याकूच मोठ्या हातूंत चालू उरतलें अशें म्हाका दिसता. देव बरें.